Argan tuka sumiyan Jesu, hoglap tuka sumiyan Jesu. Jesu Krista te mogaच्या भाव भयणीनो जुनाची 2 तारीख आयतार आज आम्ही उर्ती परब आचरण करता. सुमियान जेजू क्रिस्ताची कुडीची आणि रक्ताची परब, कॉर्पस क्रिस्ती, द बॉडी अँड ब्लड ऑफ क्राइस्ट. एगडी गुर आम्ही मागया. सर्वेस्वर बापा तुका अर्गा होगळापानी वाखाणी दिता, तुझ्या नावाका महिमा दिता. आयच्या दिसा ही सुवार्थ आम्ही नियाळताना ह्या सुवार्थेच्या आशीर्वादान बेसावान तू आमकां बरो. सुमियान जेजूची भोव पवित्र कूड आणि रगत आम्ही आराधन करताना सेवताना आमच्या कुडीक मोतीक आत्मीक भलायकी लाभोदी. ही सुवार्थ समजा सारखे तुझ्या पवित्रत्म्याक आमचेर पाठाय. हे मागणे आम्ही करता बापा तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. निर्गमन पुस्तकांतल्या वाचप आवाजवर 26 वोल्ट 3:8 एक्झोडस 24:3-8. तवळ मोइजेन सर्वेस्पराचे सर उतरां आणि सर कायदे लोकांक सांगले आणि सगळ्या लोकांन एका ताळ्यान जाप दिवन म्हळें, सर्वेस्परान सांगली सर उतरां आमी पाळटल्या. देखून मोइजेन सर्वेस्पराची सर उतरां बरोवन घाली आणि दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें ताणें दोंगराच्या मुळांत एक वेदी बांदली आणि इस्रायलाच्या 12 कुळयांक 12 फातराचे खांबे उबारले. उपरांत ताणें इस्रायल लोकां मदल्या थोड्या तरणाट्यांक धाडले. तांणी होम बली भेटयली आणि पाड्यांक मारून सर्वेस्पराक शांती बली भेटयली. मोइजेन रक्तांतले अर्धे काडून एका आयदनान घालें आणि उरलेलें अर्धे रगत वेदीचेर शिंपडायलें. ताणें सोल्ल्याचें पुस्तक घेतलें आणि ते लोकांक वाचून सांगलें. तांणी जाप दिवन म्हळें, जें कितें सर्वेस्परान सांगलां तें सगळें आमी पाळटल्या, आमी ताका विधेयी जातल्या. उपरांत मोइजेन रगत घेतलें आणि ते लोकांचेर शिंपडावन म्हळें, हें तें रगत सर्वेस्परान ह्या उतरा प्रमाणे तुमच्या कडेन केल्ल्या सोल्ल्याचें. अंतर्गीत कीर्तन 116 श्लोक 97 पासत अर्गास्तुतीचें पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखणतलो. कितें हांव फाटीं दिवं सर्वेस्पराक ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बऱ्यापणाक. 97 पासत अर्गास्तुतीचें पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखणतलो. 97 पासत अर्गास्तुतीचें पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखणतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण भोव स्वादीक. हांव तुजो साकोरो तुज्या साकरणीचो पोवतो, म्हज्यो सांकली तुवें मोडून उडयल्याय. 97 पासत अर्गास्तुतीचें पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखणतलो. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवीक घातलो. सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळटलो. 97 पासत अर्गास्तुतीचें पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखणतलो. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप आवाजवर 9 वोल्ट 11:15 हिब्रू चॅप्टर 9 वर्सेस 11-15. भावां भयणीनो, येदोळूसो लाभल्ल्या बऱ्या वस्तूंचो श्रेष्ठ याजक कसो क्रिस्त आयलो आनी चड वर्त्या आनी चड संपूर्ण पवित्र स्थानांत उतरलो. हो तंबू मनुष्याच्या हातांनी बांदुल्लो न्हय, निजाकी ओ हे श्रेष्ठसोच न्हय. आनी एकूच फावटी भोव पवित्र स्थानांत तो भितर सरलो. सरता आसतना बोकड्यांचे आनी पाड्यांचे रगत घेवन न्हय, बगार आपलेंच रगत घेवन तो भितर सरलो आनी ससनाक बाळटा ती सडवण ताणें आमकां जोडून दिली. बोकड्यांचे आनी पाडक्यांचे रगत आनी लासलेले पाडयेचो गोबोर बस्ट जाल्ल्यांचेर शिंपडायिल्ल्या वेळार कुडीचें अशुद्धपण काडून तांकां पवित्र करूंक सकत जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक आनीक कितली वर्ती सकत आसची ना. ससनाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक कथावीण बली कसो देवाक भेटोवन दिलो आनी मरणादी करण्यांत तावून म्हणजे फातकांत तावून आमची अंतस्करणां नितळ करून जिवान देवाच्या आराधनाक योग्य केली. ह्या बसत हो एक नव्या कराराचो मध्यस्थ पोरण्या कराराकाल आदारल्या अपराध्यांची ताच्या मरणा वरवीं सुटका मेळोवन देवान आपयल्यान तांकां बसयल्ल्या ससनाचें दायज लाभच्याक तो एक वाट जालो. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. हांव सुतो सर्गीन तावन देवोन आयलोलो जिवो उंडो म्हणटा सोमी. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो.
शुभ वर्त मार्का प्रमाणे आवासवर 14 वोळ 12 तावन 16 22 तावन 26 मार्क 14 12 to 16 22 to 26. बेकामीर उंड्याची परब करच्या पहिल्या दिसा पास्काच्यो शेळयो मारच्या वेळार शिस जेजू लागीं म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जंय म्हूण तूं म्हणटाय? तो व्हडो आपल्या शिसा मदल्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडलें, शहरा भितर वसा, थंय कांदार उदकाचो कोळसो दवरून येतलो एक मनीस तुमकां मेळटलो, ताच्या फाटल्यान वसा आनी तो भितर सरता त्या घराच्या धन्याक अशें सांगा, मेस्त्री म्हणटा म्हज्या शिसा सांगाता पास्काचें जेवण जेवचें, म्हजें जेवणा साल खंय आसा? थवड सगळें मांडून आयतें केल्लें एक व्हड माळयेचें साल तो तुमकां दाखयतलो, थंय तुमी आमकां जेवण तयार करा. शिस भायर सर गेले आनी शहरा पावले. थंय ताणें सांगलें बरींच तांकां मेळ्ळें आनी ताणीं पास्काचें जेवण तयार केलें. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दितच तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया ही म्हजी कोड. उपरांत ताणें काल्स घेतली, देवाक अर्गां दितच ती तांकां वांटली आनी ते सवेस्त तांतले पियेले आनी तांकां तो सांगी लागलो, हें म्हजें रगत सल्लो तीर करता तें सवेस्त मनशा पासत वार आयलेलें. सो तस हांव तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत नव्यान पियेसर ह्या फुडां धाका फळांचो रोस हांव पियोवचो ना. उपरांत गीत गावन जातच ते ओलिवे दोंगराक भायर सर गेले. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी दाबाजीक परब जेजूच्या भोव पवित्र कुडी आनी रक्ताची आचरण करता. आमी चिंतू बरो निमाण्या ब्रेस्तारा दीस आमी येवकारिस्ता विशांत आयकलां, नियाळ्ळां, पूण कित्याक ही एक परब? ही एक परब कितें पवित्र सभा सुरवेक तावन पातयेवन आयिल्लें सत तें खरें आनी तें वर्त्या मापान आमी आचरण करी जंय, पातये जंय आनी आमी केदींच दुबावूंक नजो म्हणली एक खात्री जावन आसा, म्हळ्यार सूख जावची ना. बाप पिटर प्रेग मीस भेटयतना ताका दुबाव उपसल्लो आनी तवळो तो उंडो जेजूचे मांस जावन रगत जेजूचें रोस जेजूचें रगत जावन परिवर्तन जाल्लें. आनी हें घडीत आमच्या दैवशास्त्रींनी तशेंच रोमान हें खरें विस्मीत म्हूण मानून घेवन येवकारिस्ताची सवार विस्मीत आसात, एक विस्मीत. आनी 1203 इसवेन तवळच्या पापान ही परब कॉर्पुस क्रिस्ती जेजूचे कूड आनी रक्ताचे एक विशेष परब आमच्या पवित्र सभेक तांणी दिली. वय मोगाच्यो भाव भयणीनो, आज आमी आमच्या क्रिस्ती जिवीत ह्या क्रिस्ती पयणार आमी आसा, सस्नीक जिविताच्या वाटेर आमी आसा. आमकां ह्या संवसारान जियोंक संवसाराचें खाण ह्या वरवीं आमकां आसा, पूण आमच्या आत्मीक जिविताक, आत्मीक पयणाक, सस्नीक जिविताक आमकां जेजूचो मांस आनी रगताचें दितें आसा. त्या खातीर जेजू सर्गीन तावन देंवोवन आयिल्लो उंडो म्हूण तो सांगता, हो उंडो खाता तो मोरचो ना आनी म्हजें मांस खाता, म्हजें रगत पियेता तो सस्नाक जियेतलो म्हणली उतरां जुआंवच्या वांजेलान सगळ्या आवास्वरांत जेजू सविस्तार रितीन आमकां सांगता. हाच्या वाचपांचेर आमी नदर घालची जाल्यार पयलें वाचप निर्गमन पुस्तकांतलें. आमकां कळीत आसा पोरन्या सोल्ल्यांत सबार बलयो, शांती बली, होम बली अश्यो सकट भेटयताल्यो आनी थंय जानवरांचे ह्या सुकण्यांची बली चलताली, ह्या बोकड्यांची बली चलताली आनी तें रगत कितें करताले, वेदीचेर शेणायताले, म्हळ्यार वेदी पवित्र करूंक. आज जेजूस आमची वेदी जावन आयलो, तो सुपविताचें रगत घेवन आयलो. हांगा पोरन्या सोल्ल्यांत ह्या जानवरांचें रगत, ह्या सुकण्यांचें रगत ह्या बलीक भेटयतली. नव्या सोल्ल्यांत जेजूस बली जावन आयलो, जेजू कालवार पर्वतार बली भेटयलो, आपणाचें रगत घेवन तो प्रवेश जालो म्हणायच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकता. आनी हांगा कितें जातालें, सबार फावटी आमी पोरन्या सोल्ल्यान पळयल्यार हे रगत थोडे फावटी लोकांचेर शेणायताले, कित्याक ह्या रगता वरवीं तांची पातकां धुवन वचोनी, पूण संपूर्ण तरान सुटका मेळनातली. आनी थोड्या फावटी एका शेळयेक ह्या बोकऱ्याक हाडन ताचे वयर सकट पातकां सांगून ताका मरुभुमीक धाडटाले. आनी आज मोयशे सर्वेस्पराची उतरां लोकांक सांगता आनी थंय एक वेदी उबारता 12 कुळयांक आनी थंय
होम बली भेटयता, शांती बली भेटयता, ताजे उपरांत सोल्ल्याचें पुस्तक तो वाचता. जे कितें सर्वेस्परान सांगलां तें आमी पाळटल्या, आमी विधेय जातल्या म्हणून लोक वैजेक सांगता. उपरांत म्हजेन रगत घेतलें आनी ते लोकांचेर शिंपडावन म्हळें, हें तें रगत सर्वेस्परान ह्या उतरा प्रमाणे तुमच्या कडेन केल्ल्या सोल्ल्याचें. म्हळ्यार तो लोक देवाक आपणाकच भेटोवन दिता ह्या सोल्ल्या मोरिफात. आनी सोल्ल्यांत मेन जावन आसा, प्रमुख जावन आसा देव. तो सदांच विश्वासी जावन आसा. मग भाव भयणीनो, ह्या सोल्ल्याची परजां आमी जावन आसा. त्या खातीर आयच्या आमी किर्तनांत आमी आयकता, सोडवणे पासून अर्घ स्तुतीचें पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखाणतलो. पळय, किर्तनकार तवडोसो ताका मेळ्ळें दर्शन विशयान तो सांगता. आनी हांगा ही 3-4 जाणां आसात. कितें सांगतात? आमी सर्वेस्परान केल्ल्या बऱ्यापणाक कितें फाटी दिवंक जाता? आमी इतलेंच कडेन सोडवणे पासून अर्घ स्तुतीचें पात्र, थँक्स गिविंग सॅक्रिफायस, आमी देवाक अर्घां, ओगळाप, बलिदान, स्तुती इतलेंच. त्या खातीर निर्गमन 23-25 तुमी पळयतात. तुमी सर्वेस्परा देवाची मात्र तुमी स्तुती करची. आनी तो वळ हांव तुमकां आशिर्वाद घालतलो, विशेष आशिर्वाद खाणाचेर, जेवणाचेर, आमच्या भुरग्यापणाचेर, गर्भाचेर पिडेत हांव राखतलो, लांबावक दितलो. कित्याक आमी सर्वेस्पराक सदांच वाखाणी जाय. आनी सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव स्वादीक. हांव तुजो साकोर, तुज्या साकोरीचो पोत म्हज्यो सांकळ्यो तुवें मोडून उडयल्याय. कसल्योच बंदडे म्हजे तें आसात जाल्यार सर्वेस्पर देव आमकां सुडका दिता. आनी हांवें कितें करता? किर्तनकार सांगता, हांव तुका अर्घ बलिदान भेटयता, तुज्या नांवाची वडवीक घाता. कित्याक सर्वेस्परान तुका केल्ल्यो आंगवण्यो हांव त्यो पाळटां. तर आमी सर्वेस्परा विधेय जाय जाय, सर्वेस्पराक आमकां समर्पण जाय, सर्वेस्पराचें उतर आमी पाळी जाय. तो वडो आमी जैते वन जातल्या. दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता, हेब्रू घरा बरयल्ल्या पत्रांत बरयणार सांगता, आमकां एक श्रेष्ठ याजक लाभला आनी तो श्रेष्ठ याजक जेजू. आनी तो श्रेष्ठ याजक एकच फावटी तो बली भेटयता. पोरन्या सोल्ल्याची असंपूर्णता तो संपूर्ण करता. त्या खातीर पोरनो सोल्लो जेजू थंय संपूर्ण जाता. सर प्रवादाना जेजू थंय संपूर्ण जातात. आनी देवाचो आत्मो जेजू मोरिफात वावर करता. आनी पळया, हो बरयणार सांगता, थोडोसो लाभल्या बऱ्या वस्तूचो श्रेष्ठ याजक क्रिस्त आयलो आनी चड वर्त्या आनी चड संपूर्ण पवित्र स्थानांत उतरलो. हो तंबू मनशाच्या हातान बांदिल्लो न्हय, निजाकी तो ह्या सृश्टेचो सुन्हय. एकच फावटी भोव पवित्र स्थानांत तो भितर सरलो. सरता आसतना बोकड्यांच्या पाडक्याचें रगत घेवन न्हय, बगार आपल्याच रगत घेवन तो भितर सरलो आनी सस्त्रां बाळटा ती सडवण ताणें आमकां जोड दिली. जेजू क्रिस्ताच्या कुडी आनी रक्ता वरवीं, त्या ताच्या समर्पणा वरवीं आमकां सोडवण लाभली. बोकड्यांचे ह्या पाडक्यांचे आनी लासलेल्या पाडयेचो गोबोर बस्ट जाल्ल्यांचेर शिंपडायलेल्या वेळार कुडीचें अशुद्धपण काण तांकां पवित्र करूं शकता जाल्यार तर क्रिस्ताच्या रक्ताक कितली वर्ती सकत आसची ना. सस्त्राच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक कथावेण बली कसो देवाक भेटोवन दिलो आनी मरणादीक करण्यांतावन म्हणजे पातकांतावन आमची अंतस्करणां नितळ कर जिवान देवाच्या आराधनाक योग्य केली. आज हांव आनी तुमी योग्य जावन आसा. कसलेंच आमचें मेरीट न्हय, आमचें कितलेंच बरेंपण न्हय, बगार देवाची कृपा जावन आसा. पवित्र स्नाना वरवीं आमी ताची जाल्या. आनी ह्या पासत तो एक नव्या कराराचो मध्यस्थ. पोरन्या कराराक आदारल्या अपराधाची ताच्या मरणा वरवीं सुटका मेळोवन, पोरन्या करारांत ताच्या मरणा वरवीं सुटका मेळोवन देवान आपयल्यान तांकां बसयल्ल्या सस्त्राचे दायज लाभच्याक तो एक वाट जालो. त्याच खातीर हांव सांगता 14व्या वसवरां 14वी वळ जेजू सांगता थंय, हांवच सत, हांवच जिवीत, हांवच वाट, हांवच जिवानपण. 11व्या वसवरान सांगता हांवच दार. पळया, हांवच करीत दाखोवन हें सकट जेजू सांगता. कित्याक म्हळ्यार जेजू आरंभ आनी अंत, जेजू थंय आमकां संपूर्णता, जेजू शिवाय आमकां सुटका ना. जेजू सोडवंदार, जेजूच सोडवंदार, जेजू एकलोच सोडवंदार. त्या खातीर त्या सोडवंदाराच्या जरीत हांव आमी वर्तेले म्हणल्यार किर्तनान बरयलां न्हय गी, वय आमी त्या जरीत म्हणजे ती जर पवित्र आत्मो, तो आमकां पवित्र आत्मो दिता. आनी त्या खातीर उद्गारांत आमी आयकलें, हांवच तो सर्गींत हांव देवून आयलोलो जिवो उंडो, हो सुको उंडो न्हय, हो आमकां नाश करचो उंडो न्हय,
वो उंडो खाता तो ससनाक जी येतलो. त्या खातीर आमी वर्त्या भोक्तीन वर्त्या मानान गौरवान युकरिस्ती बलिदानांत वांटेली जावंक आसा, भेटोवंक आसा. त्या खातीर मोगाच्यो भाव भयणीनो, जेजूचो स्पर्श आमकां युकरिस्ताद्वारे जाता. आनी आज हेंच आमी आयकता. हें आमी निमाण्या हप्त्यांत आयकलां उतर मार्काचें. एक विशेष विस्मीत जेजू सांगता निमाणें जेवण ताचें जेवचें, ह्या युकरिस्त घडचें. खंय म्हणटाना एक अजापाच्या रितीन तुमी एका घरा येतल्यात, एक उदा करतलो, ताच्या फाटल्यान वसा, थंय तो तुमकां सांगतलो. कितें सांगलें जेजू तशेंच जालें. आनी थंय तयार जाल्लें जेवणा साल तांकां मेळटा. आनी जेजू ताचें निमाणें जेवण म्हणजे बापा थंय वेच्या फुडें आपणाकच भेटोवच्या फुडें शिसा सांगाता जेवता तें घडीत. आनी थंय कोन्सेक्राराची ती उतरां जेजू सांगता. तो जेवणार आसतना ताणें उंडो घेवन मोडलो, अर्गां दिलें, मोडलो आनी घेया ही म्हजी कोडू, हे म्हजें रगत सल्लो तीर करता तें समेस मनशा पासत वारायल्लें. म्हळ्यार आज आमी जिवन आसा, युकरिस्त आमचें बोळ जावन आसा, युकरिस्त आमचें खाण जावन आसा. युकरिस्त त्या खातीर सांगता युकरिस्त द सोर्स अँड समिट ऑफ आवर क्रिश्चन फेथ. म्हळ्यार तें मूळ जावन आसा आनी तें शिखर जावन आसा. कित्याक आज युकरिस्त आमकां एकवटान दवरता, एकवटायता. त्या खातीर आमची सगळीं कितें पिरगजेची वावरू कामां आसात ते युकरिस्तीक बोवारी जावन आसात. आज क्रिस्त युकरिस्तांत खरोच हजर आसा म्हणली खात्री आमकां आसूं जाय. केवळ आयताराच्या दिसाच्या बलिदानाक गेल्यार मात्र पावना. थोडे फावटी 15 मिनटां वेळ इगर्जेंत वचून आमी बसूं जाय, युकरिस्त मुखार बसूं जाय. सबार गांवांनी युकरिस्त चापलां आसात. आज आमकां मस्त अवकाश आसा, मागण्याक अवकाश आसा, ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आसात, मागण्याचे पंगड आसात. मोगाच्यो भाव भयणीनो, आमी सगळ्यांनी मागण्याच्या स्पिरितान बरोवंक आसा. आनी जुवांव सोवांजेल सो सांगल्या प्रमाणे जेजूस जावन आसा आमचें सासणीक जिविताचें खाण. आनी त्या खातीर हो युकरिस्त वर्त्या भक्तीपणान, वर्त्या मानान आमी तो स्विकार करून ताका आराधन करूंक आसा. युकरिस्ताचेर दुबावचें न्ही, युकरिस्तांत पयस वेचचें न्ही. सबार जाणां आयताराचे मीस चुकतात. सबार परगांवांत युरोपांत आसची मीस तांकां नाका म्हूण भोगता. हांव तुमकां सांगता, जर तुमी युकरिस्ताक लागीं आसात, तुमी सर्गराजाक लागीं आसात. युकरिस्तांत पयस आसात, सर्गराजांत तुमी पयस आसात. तुमी युकरिस्तांत आसात, तुमी जिविताच्या वाट्यांत आसात. तुमी युकरिस्तांत नात, तुमी जिविताच्या वाटेर नात. त्या खातीर मोगाच्यो भाव भयणीनो, आज आमकां देवाचे उतरी युकरिस्ती बारी गरजेचें. आमच्या युकरिस्तांत पयलें देवाचें उतर आमी आयकता, ताजे उपरांत युकरिस्त आमी भेटयता, ताजे उपरांत युकरिस्त आमी सेवता, ताजे उपरांत आमी शांती समाधानान पाटी वेता आनी आमी युकरिस्त जाता. मोगाच्यो भाव भयणीनो, आमी केवळ युकरिस्त सेवन घेवन कुडी रक्ताचे परब, भोव पवित्रित्वाचे परब, या पेंतेकोस्त परब आचरण कर सोडचें न्ही. आमी कितलीं जाणां क्रिस्ता विशयान सांगता, क्रिस्ता विशयांत उलयता, क्रिस्ताक आमी परगट करता, क्रिस्ताक आमी वांडटा. आवय बापूयची जबाबदारी भुरग्यांक क्रिस्ताक दिवची, युवा जाणांक दिवची. पवित्र सभेची जबाबदारी पिरगज कुटुंबाक दिवची. पवित्र सभेची जबाबदारी ह्या जाग रिलिजियसांक त्या देवाच्या उतरांक सुवार्थेन बळवून करचें. आज आमी चिंतया, जर तर आमी वाट चुकल्या जाल्यार, जावं पुरो रिलिजियस भाव भयणी ह्या जाग आमी चुकल्या जाल्यार, आमचे फोकस किर्तन 34:5 सांगता, ताचेर नदर घाला तुमची मुखां मळां परजळटली, लज्जतीके दीस बावची नात. तर आज सुवार्थेची सुपुत्र सुपुत्री आमी जावया. देवाचें उतर आमी वाचया. देवाचें उतर नियाळचें म्हळ्यार जेजूक आमी नियाळचें, जेजूची सकत आमची कर घेवची. आनी त्या खातीर आमी त्या दाळा बळवत जाता. आमच्या वयर आक्रमण करूंक कोणाकच साद ना. एफेसकारां बरयलें पत्र 6 सांगता, निमाणें एक उतर सुम्या संगी रावून तुमी बळोवंक जाय. कशें रावचें? युकरिस्ती क्रिस्त सांगात आमी रावया, साक्रामेंतांत आमी रावया, देवाच्या उतरांत सांगत आमी रावया, देवाच्या उपादेशांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडया. कितें सकड ह्या संवसाराचे आकर्शण आसा पळय तें सकड निश्क्रीय जावं दी. देव आमकां हर एकल्याक आशिर्वादान बरोवन दी, कृपेन बरोवन दी. ह्या संवसाराचेर जेजूच्या अमोलीक रक्ताचें संरक्षण देवन येवं दी. आमी मागया. सर्वेस्पर बापा तुका अर्गा होगळापादी वाकाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्थ हांवें परगट केल्या, तुजी स्वता हांवें परजेक शिकयल्यात. हर एका आयतारा ही सुवार्थ परगट करता आसतना
अरे एकलींची काळजां मनां नवी जावं दीत. म्हाका गोत्तासो लोक गोतूनातलो लोक पूण तुका जाणा जावचो लोक जावं दी. आज भावार्थ उणें जावच्या गांवांनी, उणें जावच्या कुटुंबांनी भावार्थाची सकत सोडोवन दी. युवक युवती मध्ये, भुरग्या बाळां मध्ये, खाजरी जोड्या मध्ये केवळ आमचो भावार्थ काती वयर मात्र न्ही, गुंडायेन तो रोमो दी. भावार्थाची खात्री आमच्या लोकांक परजेक लाभोवन दी आनी जेजू खातीर साक्ष जावन दिता. आमची उतरां आमचे कर्म न्ही म्हणजे आमचें नडतें जेजूक सहज जाल्लें जावन दी. सो मी जेजूचेर भावार्थ दवर तूं आनी तुज्या घराण्या बाचाव जातलें. आज अस्कत काय आसा जावं पुरो, समस्या आसा जावं पुरो, पिडा शिडा आसा जावं पुरो, हे सक्कड निष्क्रिय जाय जाल्यार जेजू मात्र सकता. त्या खातीर सुम्या जेजूच्या नांवान हांव मागता तुमच्या कुटुंबासेराचे बंदपस, बंदोड, पिडा शिडा, अंकर, बंदपस सक्कड सोडून वचूं दी. जेजूच्या अमोलीक रगत तुमच्या रक्त कणांनी, शिरांनी, हाडांनी, सनांनी देव दिवं दी. देवाच्या नांवान आमचो आदार ताणें रचला सर्गांनी संवसार, कित्याक तोच आमचो धनी, तोच आमचो सोडवणदार आनी ताच्या शिवाय आमकां जिवीत ना. खरें सासनीक जिवीताच्या वाटेन समकताना ह्या जेजूच्या पवित्रात्म्याच्या सक्तेन आमी आमच्या भावार्थान समकोवया. मात्र न्ही, देवाच्या कृपेन आमी बरया आनी ही कृपा दुसऱ्यांकय मेळचे बरी. देव आमकां आशिर्वादीत करूं दी. जर तर कुडीची मोतीची भलायकेंत कोण नांत तांकां कश्ट आसात, जेजू तांकां गूण करूं दी. जेच्या अमोलीक रगत तुमच्या रक्त खाणाचेर, शिरांचेर, हाडांचेर, तुमच्या उदका खाणाचेर, हेच्या वाटेचेर देव जेजू तूं शेणाय. रुपया वरवीं न्ही, बागार वरवीं न्ही, तुज्या अमोलीक रक्ता वरवीं आमकां सुटका. तुज्या अमोलीक रक्ताची सुटका तूं दी. तुज्या नांवान सर, अंकर, बंदपस, बंदोड, पिडा शिडा बांदून म्हणून पनोडयता. टच, अनॉइंट, ब्लेस, हील फॉर युअर ग्लोरी. जेजूच्या नांवान हांव मागता. सर पदवेदार देव, बाप, पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. बाप फ्रँकलिन सोजू शोमोगा देसीस म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर मागा. तुमकां जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताची बरी पराभव मागता आनी सुवार्थ जाता तितल्या लोकांक तुमी मुखार करा, वांटून घेवया. सर्वेस्पर देव तुमचेर आशिर्वाद घालो म्हूण हांव मागता. आमेन.